मोगाळ भुरग्यानो, तुमकां दोतोन शिकोवंक म्हाका व्हडलो संतोश आनी अभिमान भोगता. आतां म्हाका सांगा, तुमकां दोतोन शिकोवंक संतोश आनी अभिमान भोगता? हर एक आयतारा दोतोनीच्या क्लासीक उर्बेन मोगान राखून रावतात. आतां तुमी क्लासीक तयार आसात? बरें. आयच्या ह्या दोतोनीच्या क्लासीक तुमकां म्हजो मोगाचो स्वागत आनी म्हजें वंदन. हे क्रिस्तांव शिक्षण फावो केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताची बेसांवां आमचेर आनी आमी शिकोवंक वेच्या आमच्या क्रिस्तांव शिक्षण पाठाचेर जोड घेवया. भुरग्यांनो, उबे रावा, भक्तीपणान हात जोडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा बापा, तुज्या मीतमेर नातलेल्या मोगा खातीर, तुज्या सर बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र स्नानान आमकां तुवें दिल्ल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. आमचो भावार्थ वाडोवंक वावुरच्या आमच्या सर वडिलांक तुज्या बेसांवांनी भर. आयच्या पाठाचो संदेश समजून घेवंक जाणवाय दी. आमची मत आनी गिन्यान उजवाडाय. तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यांनो, बसा. मुंतीचें फेस्त गम्मत गी. सदांय मोरये मायक फुलां अर्पून तिका मान केलो गी. कोबू मेळ्ळो गी तुमकां. सर भुरग्यांक मुंती फेस्ताचे उल्हास आनी बाळोक मोरयेची बेसांवां तुमचेर हांव मागतां. मुंती फेस्त म्हणटाना सबार वर्सां आदीं घडिल्लें एक घडीत म्हाका उडासा येता. सांगता तें बरें आयका. शारांतली एक फिरगस. त्या फिरगजीच्या एका वाड्यांत एक मध्यम वर्गाचें कुटुंब वस्ती करनाशिल्लें. त्या कुटुंबाचो वडील भुरग्यांचो बापूय सोरोप येतालो. त्या घरांत सदांय झगडें, गाळी शिराप, खावंक जेवंक नातिल्लें. बायल भुरगीं भियान आनी कंतीन जियेतालीं. मालगडो भुरगो जॉस्सी लागशिल्ल्या इगर्जी इस्कॉलांत 4थ्या क्लासीन शिकतालो. केदाळ तो कंतिस्ट. मे म्हयन्याचे अखेरीचे दीस, त्या वेळार इस्कॉल मेयाच्या 22 तारखेर 22-23 तारखेर आरंभ जातलें. दोतोनीची टिचर दोतोनीची क्लास करनाशिल्ली. त्या दीस ती जेजूच्या पयल्या अजापा विशयन पाठ करताली. भुरग्यांनो, म्हाका सांगा, खंयचें तें जेजूचें पयलें अजाप? जेजून उदक आशिल्लें वायन केलें. काना नगरी लग्ना मटवांत उणो पडिल्लो वायन मोरये मायेन जेजू लागीं विनंती करून भरती करून दिलो. आजुनूय मोरी माई आमचे खातीर जेजू लागीं मागता. आमी मागिल्लें ती जेजू लागीं मागोवन दिता म्हूण टिचरान उसारिल्लीं हीं उतरां भुरग्या जॉस्सीच्या नेणट्या मतीं गेलीं. ताच्या काळजांत ती रोमलीं. टिचरान उपरांत अंकार सायबिणीच्या देवासा वशेन त्या भुरग्यांक शिकयलें. आनी हो भुरगो टिचरान सांगिल्लीं उतरां घेवन मोरी माय मागिल्लें सर्व दिता म्हणलें तें उतार घेवन तो घरा वेता. आनी त्या दिसतावन तो ताचो तेर्स दिमिगान भक्तीपणान करता. खंय ग्रोट्टो आसता थंय वचून तो 3 नमान मरयेचें भक्तीपण आदारता. आनी आपल्या पप्पा खातीर कळमीत नासतना तो मागता. 2-3 म्हयने पाशार जावंक जाले. ताच्या पप्पा थंय कितेंच बदलावण जाली ना. अशें म्हणटाना मुंतीच्या फेस्ताचें नवें आरंभ जालें. जॉस्सी सदांय फुलां व्हरून गेलो. भक्तीपणान ताणें मोरये मायक अर्पिली.
आनी सदांय तो मोरयेमाये लागीं मागी लागलो ताच्या पप्पाक बरो कर म्हण. जॉसी सकाळ न्हिदल्या उपरांत मोद्यान राती उठतालो आनी ताच्या पप्पा खातीर मोरयेमायेच्या पांयां तळा धिंबी घालून रडोवन तो मोरयेमाये कडेन मागतालो. फेस्ताच्या 2 दिसां आदीं जॉसी असोत्तू मोद्यान राती उठोवन मागतना कित्याक ताचो पप्पा एकच सणें त्या वेळार जाग जावन उठता आनी ताच्या पप्पाक सुस्कारलें, उलयिल्लें रडयल्लें आयकता. आनी तो दार उक्तें घालून पळयतना भुरगो जॉसी मोरयेमायेच्या पांयां तळी दिंब्यांनी पडोवन हुस्कान हुस्कान रडोवन म्हणटा, मोरये म्हजे मोगाळी माये, तुज्या पुता जेजू लागीं म्हज्या पप्पा खातीर माग आनी म्हज्या पप्पाक बरो पप्पा कर. ही उतरां आयकून जॉसीचो पप्पा सगळोच घडलो. भुरग्या सरशीन तो आयलो आनी दिंब्यांनी पडोवन तो म्हणा लागलो, पुता आयच्यान हांवें सोरो सोडलो. त्या दीस सोडिल्लो सोरो ताणें बिलकूल उपरांत ताणें आपडलो ना. 2 दिसांनी मुंतीचें फेस्त आयलें. कुटुंबाचे सर सांदे मोगान समाधानेन संतोशान सांगाता तीं जेवलीं. भुरग्यांनो, ह्या गणितांत तुमी कितें समजल्यात? भुरग्याचें मागणें जेजूक पावलें मोरये मुखान. देवान जॉसीच्या पप्पाक आपडलो, ताका सारको केलो. काळोखांत आशिल्ल्या जॉसीच्या पप्पाच्या जिणेंत उजवाड आयलो. तो नवो मनीस जालो. त्या कुटुंबाचें स्वरूपच बदल्लें. देवान आपणून जिणी परिवर्तन जाल्ल्या एका तरणाट्याचें जिणे घडीत तुमच्या मुखार दवरता. तुमी सांत आगोस्तिनाचें नांव आयकलां गी? सा मोनिकाचें नांव आयकलां गी? आयका. आगोस्तीन अति कठीण पातकी जिणी, खोटी जिणी जियेलो एक व्यक्ती. ल्हान प्रायर तावनूच ताची जिणी खोटी जावन आशिल्ली. मोनिका ताची आवय एक देवोत स्त्री, मागण्याची देवबिरांतीची स्त्री. आपल्या पुता खातीर दीस रात कळनासतना दुखां गळून दिंब्यांनी पडोवन रडोवन मागताली. पुताक जायतें समजयताली, ताका तिडविताली. तो खंय गेल्यार ताचे उंचल्या शिकपाक येतना ताच्या फाटल्यान सांगाता ती वेताली. पूण कितें केल्यार तिचो पूत आयकना. तो ताचीच जिणी जियेता, तिचे हर एक प्रयत्न निर्फळ जाता. अशें आसतना आगोस्तिनाक देवाचें उतर मेळटा. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वाक्या 11-14 ताका वाचूंक मेळिल्लें. तें उतर अशें आसा, आयका. हें सर्व चिंतना कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सत मांदूंक सुरू करतना आसलेलें ताचे परस चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. आमची सालसमकण दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणांक सहज जाल्लें जावन आसो. हें उतर आगोस्तिनाच्या काळजांत रोमलें, ताच्या मोतींत गेलें. कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिन्नां ह्या फुड्या सण सोडा. हें उतर तो परत्यान परत्यान ताचेच तकी तो म्हणूंक लागलो. हें देवाच्या उतरा वरवीं ताच्या जिणयेंत परिवर्तन आयलें. परत्यान आनी परत्यान तो ती उतरां उसारता आनी एक सुटावें कुमसार तो जाता. लगभग 27-28 वर्सां उपरांत पातकी आशिल्लो आगोस्तीन याजक आगोस्तीन, बिस्प आगोस्तीन
पवी सभेचो व्हडलो शिकोणदार धर्मशास्त्र आगोस्तीन आनी उपरांत मरणा उपरांत सांत आगोस्तीन जालो. आनी ताची आवय सा मोनिका म्हूण तिका सांतिणेचो मान मेळ्ळो. भुरग्यांनो, हें गणीत आमकां कितें शिकयता? देव वांकड्या गिटांनी नीट बरयता. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. देवाच्यो वाटो विचित्र. कितलोय पातकी कोटो जावं दी, देव ताच्या मांडावळे प्रकार त्या मनशांतय ताचें येवजन सुफळ करता. देवान सांत आगोस्तिनाक आपडलें, पातकी आगोस्तिनाक विंचलें देवान ताच्या मिसावाक. तशेंच घडलें सुरविल्ल्या पवीस सभेन. क्रिस्तांवांक दगदोवच्या साऊल म्हणल्या तरणाट्यातय. तें गणीत आतां आमी धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतावन आयकुया. भुरग्यांनो, तुमचो नवो सल्लो उक्तो करा. अध्याय 9 धर्मदुताची कृत्या, अध्याय 9 वाक्या 1 to 18. सगळ्यांक वाचप मेळ्ळें गी? आतां आमी भक्तीपणान चीत दिवन आयकुया. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवीशी मारची बेस्टावणी घालून नासलो. तो श्रेश्ठ याजका सरशी गेलो आनी हे नव्या वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शाराच्या सिनोगोगांक अधिकार पत्रां दिजय म्हूण मागी लागलो. अशें दमास्काचे वाटेर पैण करून शहरा लागीं पावतां पावतां एकाच साणें ताचे भोंवती मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा, सावला सावला, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या? विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करी जय तें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पैण करतले थटक जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. साऊल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शारा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें उदक आपडलें ना. दमास्कान अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एका दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, जाप दिली ताणें. तावळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात त्या बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तार्स घराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. आनी ताणें एका दर्शनान आपणा दिश्ट मेळच्या खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशांतल्यो साबार संगती आनी जेरुसलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां ह्या विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतेल्या सोमेस्तांक कैद करून व्हरूंक म्हूण
श्रेष्ठ याजका लागसो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोमयान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटोवंक म्हजें हत्यार म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कड ताणें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरांत भितर सरून सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळच्या खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशी धाडलां. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळाशीं निखळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यांनो, बसा. जशें आपल्या मिसावांत आपल्या जबाबदारींत सलवल्लो जोस्सीचो पाप्पा नवो मनीस जालो. सांत आगोस्तिनाक मस्त वर्सां उपरांत देवान आपडलें, तरी ताका नवें मिसांव मेळ्ळें. सांत आगोस्तिनान बरयल्लें बूक आनी ताची जिणी देवाक सोदच्या मनशांक खरो उजवाड आनी प्रेरण जावंक पावल्यान. तशेंच सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक दगदिल्ल्या, क्रिस्तांवपणच नास करूंक गेल्ल्या सावलाक सोम्यान आपडलें आनी ताचें थंय नवें जिवीत आयलें. तर हो साऊल कोण? एशिया मायनराच्या, आतां आमी ताका तुर्की देश, टर्की म्हणटा, सिलिसियाच्या तार्स शहरान जुदेव शास्त्र साऊल जल्माल्लो. जुदेव शास्त्रा प्रमाणें 8 दिसांनी ताका सुन्नत केल्ली. ताका 2 नांवां आशिल्लीं, साऊल आनी पावल म्हणटात. धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 13 9-10 वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. हो एक खरो जुदेव, धर्माच्या अभिमानान भरलेलो. जुदेव शास्त्रा प्रमाणें जियोवचेंच ताका एक बारी अभिमानाची, गौरवाची संगत जाल्ली. जुदेव प्रांत्यांनी जेजूच्या शिसांनी शिकोवचें, ती जेजूची शिकोवण सुवार्ता परगट करची, आपल्या माय धर्माक एक अडकळ म्हूण तो समजता. देखून जेजूच्या शिसांचेर क्रोधान पेटता आनी तांकां जिळशी मारता म्हूण तो बेस्टावता. धर्मदुताची शिकोवण आयकून जायत्या जुदेवांनी आनी जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकांनी जेजूक सडवणदार म्हूण स्विकार करून पवित्र स्नान घेतिल्लो. ते क्रिस्तांव जाल्ले आनी ते कशे जियेताले, सुरवेल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत कशें आशिल्लें हें सक्कड तुमी 3ऱ्या पाठांत शिकल्यात. जेजूचे धर्मदूत दामास्क शाराच्या सिनगॉगांनी शिकयताले आनी सगळो भावार्थ्यांचो मेळ थंयसर सांगाता मेळटाले. हें दामास्क शहर जेरुसलेमांतावन 250 किलोमिटर, 250 किलोमिटर पयस आसा. सिनगॉग म्हळ्यार कितें? कशें आमी मागणें करूंक, मीस पेटोवंक आयताराचें इगर्जेंत या सदां मिसा इगर्जेंत मेळटा न्ही. सिनगॉग म्हळ्यार जुदेवांच्या मागण्याचो जागो. सावलाक ह्या जाग्यार तावन क्रिस्तांवांक कैद करून
जेरुसलेम शहराक हाडूंक जाय आशिल्लें. देखून तो जुदेव मुखेल्यांत तावन अधिकार पत्रां मागोवन काण घेता आनी तीं पत्रां घेवन आपल्या सांगाता दमास्क शाराक पैण करता. सुमार 10 दिसाचे पैण दमास्क शारा लागीं पावतना कितें घडलें तुमी आत्तां देवाचें उतर आयकलें. सावलाच्या भोंवतणी एक प्रकाश फांकलो. येदोळ पर्यंत गर्व हंकारान क्रोधान भरिल्लो सावल आत्मीक तरान कुड्डो आशिल्लो. ताचें अंतस्करण धरुण्यान भरिल्लें. जिवन जेजू ताका भेटता आनी ताका जेजूक पळोवंक ताका कुडीच्या दोळ्यांनी जावना. देखून ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेली. तो कुड्डो जालो. सगळें घडीत तुमी आयकलें. पूण जिवन जेजून ताका आपडलें. ताका सोडूना. जेजू ताच्या लागीं उलयलो. जेजून ताका आपडतना ताचे आत्मीक दोळे ताचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाले. ह्या वेळार तो जेजूक वळखलो. जेजून ताका कितें करी जाय म्हूण ताचें मिसांव ताका कळीत केलें. जेजूच्या आदेशा प्रकार ताका दमास्क शाराच्या नीट नांवाच्या बिदींत आसच्या जुदासाच्या घरा व्हेलो. दमास्काच्या अनानियान कितें करी जाय म्हूण सोम्यान दर्शनांत येदोळूच अनानियाक सांगलें. जुदासाच्या घरा अनानियान सावलाची भेट केली. सावलाची आनी अनानियाची भेट जाली. सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले आनी तावळ सावलाक ताची दिश्ट कुडीची दिश्ट ताचे बायले कुडीचे दोळे उक्ते जाले. ताचे उपरांत अनानियान सावलाक पवित्र स्नान दिलें. येदोळ पर्यंत क्रिस्तद्रोही आशिल्लो सावल क्रिस्तांवपणच नाश करी जाय म्हणून भायर सरिल्लो सावल क्रिस्ता प्रेमी जावन हेर धर्माच्यांक सुवार्ता परगट करचें मिसनार हातेर जावंक पावलो. देवान वांकड्या गिटांनी नीट बरयलें. उपरांत सावल दमास्कांत तावन अरबिस्तानाक गेलो. सबार तेंप थंयसर तो मागणें आनी ध्यानान ताणें करशिलें. उपरांत पेद्रूक आनी हेर आपोस्तलांक भेटोवंक जेरुसलेमाक आयलो. आतां सावल जेजूचो शिश्य म्हूण लोक पातयेना. कित्याक ताणें त्या नमुन्यार क्रिस्तांवांक कश्टिल्लें. तावळ बार्नबास सावलाक लोकां हुजीर हाडलें. दमास्काच्या वाटेर घडिल्लें घडीत कितें तुमी दंदुताच्या कृत्यांत आयकलें न्ही तें घडीत आनी कशें ताणें दमास्कांत जेजूच्या नांवान सावलान कशी सुवार्ता परगट केली हें सकट बार्नबासान थंयसर आशिल्ल्या शिसांक जेजूच्या शिसांक लोकांक पुरा सांगलें. उपरांत लोक पावलाचेर पातयेलो. सावल थोडो तेंप जेरुसलेमांत रावन धैर्यान भोव उर्बेन सोम्याची सुवार्ता ताणें परगट केली. ग्रीक भाशेन उलयतल्या जुदेवा लागीं सावल उलयलो आनी तांचे कडेन तक्रार रावलो. पूण तांणी सावलाक जिवीशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर कळटच शिसांनी ताका तार्साक धाडलो. सावलाचो मायगांव खंयचो? पयलीं आमी आयकलें न्ही ताचो जल्मा विशयांत. आपल्या मायगांवांत तार्सांत सावलान जेजूची सुवार्ता परगट केली. सावलाच्या परिवर्तना वरवीं पवित्र सभा अजुदेय प्रांत्यांनी जुदेव न्हय आशिल्ल्या प्रांत्यांनी आनी सगळ्या संवसारार जुदेयांतावन भायर
परगट जाली. भुरग्यांनो, ह्या पाठांतावन कितें प्रेरण आमी जोडलें, आमी जोडीत कितें तुमी शिकल्यात? जिणयेच्या जिविताच्या पयल्या अनुभवान, पयल्या दाखल्यांत भुरग्याच्या मागण्या वरवीं बापायच्या जिणयेंत परिवर्तन आयलें. दुसरो दाखलो आगोस्तिनाचो आवय मोनिकान गळयिल्ली लांब काळाची दुकां आनी तिचे कळमीत नातिल्ले मागण्या वरवीं तिचो पातकी पूत आगोस्तीन सगळोच बदलालो, भाग्यवंत जावंक पावलो. ताच्या बरपा वरवीं जायतें बरेंपण त्या दाडातावन आज पर्यंत जाते आसा. सावलान आपल्या पाटलावदारांक कश्टिले म्हणून जेजून ताका पयस केलो ना, जेजून ताका शिक्षा दिवना. भागार ताका म्हणजे सावलाक हेर धर्माच्यांक सुवार्ता परगट करूंक महाधर्मदूत जावन विंचून काडलो. पळया भुरग्यांनो, देवाची येवजण, देवाचो वाटो विचित्र. देव आमच्या मुखांतरी हेरांच्या जिणयेंत परिवर्तन हाडूंक खुशी व्हरता. जर आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यान, फिरगजीन, इस्कॉलान, क्लासीन कोणीपणी वायट संवयांक बली जाल्यात वा तांच्यो कसल्योय चुकी या तांच्या वैयक्तीक जिणये विशयंत, तांच्या उणेपणा अस्कतकाय विशयंत आमी जाणाव तर तांकां आमी वांकड्या दिश्टीन पळोवचें नाका, तांकां आमी पयस दवरचें नाका. एकाद्या वेळा व्हडल्या मापान आमकां बरें करूंक जायना तर व्हडना, तांचे खातीर आमी मागया, तांचे कडेन बरें करून उलोवया, तांचे विशयंत हेरां कडेन बरें करून उलोवया. तांच्यो चुकी, तांचे उणेपण आमी पब्लीश करची, न्यूज पेपरान जावन नजो, आमी ते सगळ्यांक सांगून वचून नजो. आनी जर तो मनीस या ती व्यक्ती आपल्या वायट जिणयेक पाट करता आनी नवी जिणी, एक बरी जिणी जिवंक फुडें येता तर तसल्यांक आमी प्रोत्साह दिवया. भुरग्यांनो, इतल्यार आमचो पाठ संपलो. तुमचो पाठ बूक उक्तो करा. थंयसर 5 सवाल आसात. भुरग्यांनो, पाठ बरो करून वाचा आनी सवालांक जापी सोदून काडा. तुमकां समजता वरेक पाठ वाचा आनी ह्या सवालांक जापी सोबीत करून बरया. थंयसर सोडलेले शब्द आसात ते भरती करा. सांत पावलाचें परिवर्तन तुमच्याच उतरांनी सोबीत करून तुमच्या नोटबुकार बरया. तुमच्या पाठबुकार जिविताचो अनुभव दिला. जेजूच्या सभेचो घडणार लोयेलाचो सांत इनासा विशयन दिला. बरें करून वाचा, समजून काण घेया. भुरग्यांनो, आमच्या पवी सभेंत असले मस्त जण आसात जिणी परिवर्तन जाल्लीं आनी सांताचो मान मेळयलें. आमकां सांताच्या जिणेंतावन म्हणल्यार ह्या बुकांत आमकां जायत्या सांत सांतिणेचे जिणये विशयंत वाचूंक मेळटा. भुरग्यांनो, वेळ आसतना असले बरे बूक वाचा. आतां मुख्य प्रॅक्टिकल करीचें जाल्लें. जर कोण एक व्यक्ती वायट संवयांक बली जाल्लो तुमी जाणात जाल्यार तुमच्या लागशिल्लो, तुमच्या वळखीचो आज तावन भुरग्यांनो त्या मनशा खातीर, त्या व्यक्ती खातीर एक कण तेर्स दिमी घाल भक्तीपणान करा आनी मोरयेच्या कथावीण काळजाक भेटोवन दिया. जर तर खंयच्याय एका कुटुंबांत
ना समाधान बेजाराय खारांदाय तुमी पळयल्या त्या कुटुंबा खातीर एक कण तेर्स भक्तीपणान मोरयेच्या कांतावीण काळजाक भेटया. मोरये माये लागीं ह्या व्यक्तीच्या वायट जिणी जिवोवच्या मनशाच्या परिवर्तना खातीर मोरये माये लागीं सदांच मागोवंक उडास दवरया. उबे रावा भुरग्यानो. हात जोडया. दोळे आमचे धांपया. भक्तीपणान देवाक आमी अर्गां दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमेन. देवा, आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या धर्मदुता सा पावलू पासत आमी तुका अर्गां दिता. सा पावलून भावार्थाक परतून धैर्यान आनी उर्बेन सगळ्या संवसारार तुज्या सोडवणेची बरी खबर प्रसार केली. आमी सदांच ताची देख घेवन ताच्या मेटांनी चलोवन संवसारार तुज्या सुवार्थेच्यो साक्षी जावंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जैतेवन नांवान आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. थँक यू चिल्ड्रन. गॉड ब्लेस यू ऑल.